sorgi alla adonia tu ci maguganga ai cor tu sab sobe saji toir bagul gorozanchi toir bagul gorozanchi tu ci sorgi alla adonia tu mondo gamo e guarda बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नाफी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो Tuce sove asu. आयच्या मिसाच्या बलिदान आंबेटीत हांव सोपून केल्या कारिदास सिल्वेरा दुसऱ्या वर्साचो उगडास देवान तिका सुर्गीचे सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता माशा क्रूज, नॅन्सी फेर्नांडीस आनी पेद्रो कायतान फेर्नांडीस आनीक आपले लग्नाचे वरोस सोमरमता पेद्रो आनी मारिया फेर्नांडीस, एलियस आनी एस्परांसा विएगस. देवान तांचेर सगल्यांचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आनी कांयच्या शुभ वर्तमानान जेसू आनी एकदां आमकां उगडास करतलो आपूण जिविताचो उंडो. ह्याच जिवंत जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक ताचे भाशेन आमच्यो करण्यो, ताचे भाशेन आमचें जिवीत, ताचे भाशेन आमच्यो चिंतना आवडे आमी करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सोण एकल्याक कृपा आनी बळ आमी मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसोरे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेता देवाक आनी तुमकां बाबा बरनो म्हजो कन्या उत्सारून सांगता, मला चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. Amen. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या काकलूत जारा बाबा, खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां सोडून
तुज्या थाव नाशिल्ल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पास्कां काळार दुबावा वरते पुरावे दिले. हे सोत आमी ओळखून घेवंक तेथीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माये मोगाची गोडसाण भरपूर जागूक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता रासोड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दोखीन वाटेन जेरुजाल्याक जावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटूच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथिओपियेकार जात्रेक जेरुजाल्याक गेलो. तो एक इजडो आनी कांडाका इथिओपियेचे राणयेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा पोत्तलो. वाटेन वेताना इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियेकार इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मूं? ताणें परतुपाल केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत. म्हणटूच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक वता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमे वेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची कास्त लायली. तेन्ना त्या इजड्यान फिलिपाक म्हणलें, ओ प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी. तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी इजड्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडखोड आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं सोत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी इजडो उदकान देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सोदतच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी इजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्याक वचो पर्यंत शुभ वर्तमान परगटीत रावलो. देवाचें उतर हें. वडूकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. जबाब, प्रितुमे वयल्यान सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांनो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताड्यान ताची स्तुती गाजयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आडलूंक दिले नात. जबाब, प्रितुमेच्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती कोत्तेल्यानो, सगलीं तुमी येयात आनी आयकात.
म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णितां. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब: प्रितुमेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब: प्रितुमेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक देवाक ताळयो पेटात. आमी उद्गाराक उबी रावया. सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक सर्वेश्वराक जय जय. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक जय जय सर्वेश्वराक सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून उरपोचीक म्हळें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलेली मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हणूय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण विस्वास दिवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केल्लो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गार जावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गार जावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्योंत आल्फोन्स सलिगोरी पुरूम संस्काराचो मिसाच्या बलिदानाचो व्हड मोगी खूब मोग ताका मिसाच्या बलिदानान आसलो. आनी आपल्या एका बरोवपान तो अशें म्हणटा, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो, आपले मिसांव ताणें केले आनीक ताचो परतून वेचो वेळ पावलो, तेन्ना जेजू कितें करता? आपल्या उगडासाक हें मिसाचें बलिदान स्थापता. उगडास करूंक की आपूण सदांकाल तुमच्या सांगाता आसा. कित्याक जेजून आमकां म्हणलां, संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो. आनी ह्याच खातीर आपलें हाजीरपण ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं दिसपट्टी तो आमकां फावो करता. बाकींचो मारी वियांनी ह्याच मिसाच्या बलिदाना विशीं अशें म्हणटालो की हाचेवन व्हड आनीक देणें देवान आमकां दिवंक जायना. देर इज नथींग मोर प्रेशियस दॅन द होली युकरिस्ट वीच द लॉर्ड कॅन गिव अस. आनी ह्याच खातीर बऱ्यांतलें बरें देणें आमकां हे मिसाच्या बलिदान आमकां जेजू फावो करता. बाग्योंत जॉन बॉस्को तो आमकां म्हणटालो की सैतान दोन वस्तूक सारको एके भाशेन भियेता.
पयलो म्हणल्यार जेन्ना आमी भोक्तीपणी हो जेजूची कूड आमी शेवता आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी पुरोम संस्काराक आमी भेट करता. बाबूनो संवसारभर आमी जायते पावटी युकरिस्टीक मिरेकल्स पळयल्या. दिसता दोवोंडो, दिसता तांबडो सोरो, पूण जायत्या जाणांचो भावार्थ एके भाशेन ह्या जेजूच्या कुडी रोगताचेर एके भाशेन आसना. आनी ह्याच खातीर एक पुरावो कसो काळा काळार ह्यो युकरिस्टीक मिरेकल्स जेजू आमकां फावो करता. जंय जेजून हो सादो उंडो आनी सोरो आपल्या मासा रोगतान आमकां बदलून दवरला. आमचो भावार्थ वाडोवंक, आमचो भावार्थ चडोवंक. जायते पावटी बाबून जेन्ना आमी ह्या जाणट्यांक भेट करूंक वेता तेन्ना ही आमची जाणटी भाव भयण जायते पावटी उद्गारतात. फादर, जेन्ना आमी बरी आसले तेन्ना दिसपोटी आमी मिसाच्या बलिदानान येताल्यो. पावस येवं, वत येवं, कितेंय येवं, आमकां मिसाच्या बलिदानाचो मोग आसलो. आतां आमचे लागीं घोडयेक घडो ना, पूण जेन्ना आमी बरी आसल्या तेन्ना मिसाचें बलिदान आमी चुकयनासल्या. आनी जेन्ना हो दोर आयताराक तांकां जेजूची कूड मेळटा तेन्ना कितली आनंदान संतोशान ती भरतात जेजूक आपल्या काळजान घेवन. आज बाबून शुभ वर्तमानान जेजू आनीकदां आमकां उगडास करता आपूण जिविताचो उंडो. आनीक आमी आयचे शुभ वर्तमान घेतला ते जोवाच्या 6व्या आवेस्वरांतले. आनीक 6व्या आवेस्वरांत आमकां मेळटा द डिस्कोर्स ऑन द ब्रेड ऑफ लायफ. म्हणल्यार जेजू जिविताच्या उंड्या विशीं एक लांबदीक शिकोवण आमकां फावो करता. देवाची येवजण एक आसली आनी ती म्हणल्यार कोणूच इबाडी ना जावं. आनी ह्याच खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो, सांडलोल्या मनीस कुळाक परतून दिवं. आनी ह्याच खातीर बाबून जेजू आमकां उगडास करता. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रोगत पियेता तो सांडचो ना, ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. आनी हातूंतल्यान बाबूनो आमी सासणीक जिवीत घेवंक जाता. दर एक मिसाचें बलिदान जावन आसा आमकां एक संदी आमच्या ह्या जिवितांत आमी वाडूं. सासणाच्या जिविताक पावलान पावल आमी चलूं. दुसरे सुवातेर बाबूनो मिसाच्या बलिदानान कितें घडटा? आमचें जिवीत आमी मिसाच्या बलिदानान आमी हाडटा. जे आमी संवसारी जिवीत जियेता, आमचे हुस्के कोती, आमचे दूख संकश्ट सगळें घेवन बाबूनो आमी मिसाच्या बलिदानान आमी येता. आमची मागणी आमी देवाक ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर आमी ताका अर्पिता. दुसरे बाबूनो जे कितें मिसान आमी अणभवता तें आमी आमच्या जिवितांत आमी जियेता. तर मीस पूर्ण जाता जेन्ना आमी ह्या मिसाच्या बलिदानाचो फळ आमच्या जिवितांत आमी जियेता. आमी पवित्रपणान आमी वाडटा. दुसऱ्यांक आमकां आमी दुसऱ्या खातीर आमी मोडून दिता. तेन्नाच बाबूनो हे मिसाच्या बलिदानाचो फळ आमकां फावो जाता. तर आयच्या ह्या किरीत मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना ह्या जिव्याची चूक आमी शेवतल्या. तर ताचेच गोठायन आमीच पवित्रपणान आमी वाडूंक आनी दुसऱ्या खातीर आमी मोडूंक आमकां कृपा आनी बोळ ह्या आल्तारार उंड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां मागून घेवया. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोन आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोनां तूं गोडविता. स्वीकार करून तातूंत म्हाका गोवा उंडो आमकां घालता. ताका सोडून
म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदविता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची ओमळीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकल्याच ओगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशी आमचे जिणेंत तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोफे आसो आमची काळजा उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळ्यां तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुणोती करून ह्या उत्तम काळार तुज्या मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. इबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुर्णायक पावलो. देखून पासकाच्या संतोसाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तीच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकाचे बोक्सणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco kot porkotoja. Sumia Jesu ami wolno kata. Ani eta shitle nieta. Title vati tu voi bomareso. Ami tuje moron porkota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिवितात चोड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडां रगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या कवडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पोरसरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता
हांव कुवारमेरी देवाची माई संगती भाग्योन सुजे ती सोपोती भाग्योन धर्म दिता भाग्योन सुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व दोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन सगळी सांगातान धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां आमकां आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या जिण्याक आमी बरो आशिर्वाद देखता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिताक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावरताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती त्या तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता रास उठ चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या शोणाक आपल्या ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया जिविताचें उदक जिविताचो उंडो D23 560 D23 पेज 60
सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. कोंदवळ्या बाबा, सुर्गीच्या देण्याने तुवें आमकां बोरलें. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिलोल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमची सव्या आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. शेवटाचे गायन गावया. सांगातान चलुया. F18 पान 9 आनी 4. F18 पेज 94. Eka Surya Deva Surya Milozuya Eka Sistemachi Seva Migoruya Atha Katimu Sangadan Soluya Sonia